आज आम्ही स्मार्ट सिटी पणजीचे काम संपूर्ण जाऊक ना आणि जे कितें काम संपूर्ण झाले पळय दावो करता आमचो व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्स इज अ CEO ऑफ स्मार्ट सिटी पणजी. तर 2015 हे काम स्टार्ट झाले. आज असा 2025 10 वर्ष जाऊन गेली तरी पुणून हे काम संपूर्ण जाऊक ना आणि जे कितें जाला काम संपूर्ण असं दावो करता आमचे CEO ते काम संपूर्णपणे सबस्टँडर्ड असा. हांवें व्यक्तिशः पणजी ब्लॉकान आम्ही सगळ्यांनी व्यक्तिशः त्या जागेचेर त्यांच्या वेबसायटाचेर त्यांनी फोटो घाल्ले. फोटो बरे आसा, चकचकीत फोटो आसा सगळे. आम्ही ते फोटो पळयले आणि ऍक्च्युअली आम्ही स्पॉटाचेर वचून परिस्थिती पळयली की आज तांणी दावो केलो की हे काम आमचे संपूर्ण झाले आणि बरे आसा म्हणून. सो त्या स्पॉटाचेर वचून आम्ही त्या जागेचो नियाळ घेतलो की परिस्थिती किती आसा म्हणून. सो सगळे एकदम शॉकिंग आसा. एक तर काम पूर्ण जाऊक ना आणि जे काम झाले ते सगळे एकदम रफ झाले, खराब झाले आणि आतापासून 1 वर्षापासून जाऊक ना, 6 महिन्यापासून जाऊक ना खंयच्या कामाक आणि ते खंयच्यान सुटपा लागले, खंय ते मोडून पडले, खंय मातशी झाडां उगली आणि एकूय काम तांचे बरे ना. आणि ह्या कामाक तांणी कोट्यांनी रुपये मोडले. आता हो जो संपूर्ण प्रोजेक्ट असा तो 151 कोटी 151 कोटीचो प्रोजेक्ट आणि खंय त्यांनी 2 कोटी 3 कोटी 10 कोटी 20 कोटी मोडले. तर इतले कोट्यांनी रुपये जर मोडले जाल्यार पणजी आमची आयज कशी आसपाची, सामकी जागतीक पावंड्याचेर ती पावपाची. पूण आज पळयत जाल्यार काय ना, जी पहिली पणजी आशिल्ली पळय तीच आसा. पूण खंय तांणी मातशें फक्त सौंदर्यवर्धन, मातशें फक्त रिनोव्हेशन, संपूर्ण एकही प्रोजेक्ट तांचो असो ना की बाबा थंय त्यांनी एक नवो प्रोजेक्ट उभो केलो. सगळे सौंदर्यवर्धन आसा. स्मार्ट सिटी नावाचो एक व्हडलो असो बोमाडो आसा. एक व्हडले चित्र आमच्या मुखार तुम्ही दवरले आणि आमकां सगळ्यांक पणजीकारांक कन्विन्स केले. पयलीं कन्विन्स केले की तुमकां स्मार्ट सिटी जातूकर हे लाव मेळटले, हो फायदो जातलो आणि सामकी आमची पणजी जी आसा ती जागतीक पावंड्याचेर आनी फुडें पावतली. जागतीक पावंडो पयसोच रावलो, आमची पणजी पणजीच ना. आता पुलांची डागडुजी केली पळय, पुलांचे सौंदर्यवर्धन केले पळय, ताका ते तुम्ही कितें घातले, सिमेंट घातले, मागीर तुम्ही डांबर घातले, ते केन्ना निखळून भायर सरतले ताजे आमकां काय भरोसोच ना आमकां की केन्ना ते सुट्टले म्हणून. आणि एक असा फुटपाथ, सगळी कडेन पणजेन फुटपाथ आसा, ती सगळे फुटपाथ तुम्ही खणून दवरल्या. खंयच ते बरे ना, खंयच बऱ्या अवस्थेन ना की आयज तुम्ही फुटपाथ घातले पळय आणि ताचे धाकटे ब्लॉक्स घातले. 2-3 महिन्या उपरांत पळयत जाल्यार ते ब्लॉक्स भायर सरता. ते ब्लॉक भायर कशे सरता, जर तुमचे काम हे बऱ्या क्वालिटीचे आसा, सब स्टँडर्ड न्ही, तर ते भायर सरपा जायना. आता तुम्ही किती करतले ते सांगा. पहिली तर आम्ही हो मेमोरेंडम सरांक दितले आणि आम्ही जे पुरावे एकठांय केले पळय ते आम्ही सरांक दितली वचून CEO. आणि ताज्या उपरांत महिन्यातल्यान 2 फावटी तरी ह्या सगळी जी गजाली घडलेली आसा, घडणुको घडलेली आसा, ताजो आम्ही प्रत्येक वेळार पाठपुरावो करतले. ना तर ताका एंड ना, जो मेरेन ते एक्सेप्ट करिना आणि हाजेर आमकां आणि पणजीकाराक तांकां एक्सेप्ट जाता अशें ते कारण सांगना. आणि खंय आमी फेल्युअर जाली, खंय आमचे कमी पडले, आम्ही खंय चुकली, हे जो मेरेन ते एक्सेप्ट करिना आणि सगळ्यो ज्यो गजाली आसा, सगळ्यो ज्यो घडणुक्यो आसा ते जागेर घालना, तो मेरेन आम्ही हे काम करत रावतले. तुम्ही पळयत आसात सगळ्या पणजेकारांक ह्या गव्हर्नमेंटान कशे फूल करून दवरल्यात, पिशे करून दवरल्यात. सगळ्यांका प्रॉमिस केल्लेले की हांगासर एक स्मार्ट सिटी म्हणून कितें तरी जातले म्हणून. गव्हर्नमेंटाक स्वताकूच खबर ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें. आणि त्या नावा सकयल ह्या गव्हर्नमेंटान ह्या शहराची अक्षरशः वाट लायलेली आसा आणि त्या खातीर आयज आमी हांगा जमलेले आसात. हांव अभिनंदन करता पणजी काँग्रेस ब्लॉकचे की तेंच्यांनी हो विशय घेतलो. आणि आता ह्या फुडें पणजी ब्लॉक तुमकां दिसतले की ज्या जाग्याचेर स्मार्ट सिटीच्या नावाच्या खाते सकयल हे पणजी शहराची वाट लावपाचें जे काम जाल्लेलें आसा, थंयसर पणजी काँग्रेस ब्लॉक आंदोलन करतले, लोकांकडे वयतले, सरकारी अधिकाऱ्यांक मेळटले आणि पणजेचे जे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करतले.